मानाधिक होम मिनिस्टर अमित शहाजी हे गोंयांत येता 4 तारखे दीस तांचो कार्यक्रम आमी म्हजें घर हाजो खास करून इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम आसतलो। ते टेंटेटिवली गोंयांत 4:30 म्हटल्यार पावता। आमी पुराय गोंयभरच्या लोकांक सगळ्या जाणांक जे बेनिफिशरीज आसा म्हज्या घर ह्या योजने सकयल हांव वाचता त्या सगळ्या जाणांनी फॉर्म कलेक्ट करपाक सुद्दां त्या कार्यक्रमाक येवचें। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर तांकां फॉर्म हे थंयसर आमी दितले। सगळ्यांची येवपाची सोय ही सरकारान केल्या, त्या खातीर सगळ्या ग्रामपंचायतींतल्यान एप्रॉक्सिमेटली 2 वरांचेर बस सुट्टली। मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 4 वरांचेर वेन्यूचेर पावचे। लोकांच्या च्या सयत जेवणाची वेवस्था सरकारान थंयसर केल्ली आसा। म्हणून फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर सगळ्या जाणांनी फॉर्म कलेक्ट करपा खातीर हांगासर येवचें। ह्या कार्यक्रमाक आमी वर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट दवरल्या। 7 प्रोजेक्ट जे NBCC करता, जुंता हाऊस आसतलो, गव्हर्मेंट गॅरेज आसतलो, प्रशासन स्तंभ आसतलो, सर्कीट हाऊस आसतले, हे पुराय 7 प्रोजेक्टांचो फावंडेशन स्टोन आमी होम मिनिस्टराच्या हस्ते लायता। 4 टुरिझम डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट युनिटी मॉल, टाउन स्क्वेअर, छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट अँड अपग्रेडेशन ऑफ द हार्बलेम वॉटरफॉल हाजो फावंडेशन स्टोन अमित शहाजीच्या हस्ते लागतलो। 2 प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची हाऊस आसा बिचोले आनी म्हापसा तांचे लायता। 3 प्रोजेक्ट गोवा मेडिकल कॉलेजचे वीच इज एन फावंडेशन स्टोन लायता आनी 2 प्रोजेक्ट PWDचे वीच इज एन पुलीस हावजींग हाजो आमी फावंडेशन स्टोन लायता। वर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द डिफरंट प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट गोवा डेंटल कॉलेज हाजे वर्च्युअली इनॉग्रेशन आसा। 1 प्रोजेक्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी DB ग्राउंड एट पणजी ताजें वर्च्युअली इनॉग्रेशन जातलें आनी वर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द विटनेस रूम ऑफ नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा सेकंड इन द कंट्री। आतां पर्यंत विटनेस रूम हे म्हणजे गोंयान आमी दुसरे आसा। वर्च्युअली फ्लॅगिंग ऑफ द 4 वॅन ऑफ द फॉरेन्सीक सायन्स। ओके, ताज्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोवा आनी एक MOU सायनींग आसा। स्वयंपूर्ण गोंय 5 वर्सां पुराय जाता, ताज्या निमित्तान स्वयंपूर्ण बूक हो इनॉग्रेट करतले।